आयज सान फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाच्या चवथ्या दिसांत आमी भितर सरता. आयच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा जिविताचे पोरजोळी देखी वरवीं आमी संबंदांनी भाग्यवंत फ्रांसीस जालो जेजूचो गोवाय. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान ल्हान ल्हान कोरन्यां वरवीं देखीक तारवार प्रवास करतना तो दुयेंतींचो परामर्श करी रेतोर कसो सान पावलूचे कॉलेजींत गोंयकार भुरग्यां सवें जो ओनीत जावंक घडटाले तो ओनीत घडोना जावंक तो प्रयत्न केलो. गोंय शारांत सुपुर्ल्या भुरग्यांक दोतोन मागणें शिकूंक आपूण वेतालो. आपल्या जिविताचे पोरजोळीत देखी आनी संबंदां वरवीं जेजूचो गोवाय जावन ताणें दाखयलें. जेजूचो खरो शीस जावन तो दुसऱ्या सवें मोग केलो. जेजू दुबळ्या सवें संबंदांनी वाडलो. जेजू कोणाकूच भायर रावंक ना. सगल्यांक देवाची मोगाळ भुरगीं म्हूण ताणें माय मोगान तांकां वेंगयलो आनी तांच्या आदाराक पावलो. जेजूची देख सदांच आमी आमच्या दोळ्या मुखार दवरूंक गरज. जेजू भाशेन देवा आनी दुसऱ्या मदें संबंदांनी आमी वाडूंक जाय. कोणेंच देवाक पळोवंक ना आनी जो कोण देवाचो आपूण मोग करता आनी आपणाक दिश्टी पडटा आपल्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावा वा भयणी जी दुसऱ्यांचो आदार मेळून घेवंक रावता तांच्या आदाराक पावना तो मनीस फटकिरो आनी देवाचो खरो मोग करिना म्हूण सांत पावल आपले चिटींत आमकां उगड्यास करता. आयच्या पयल्या वाचपांत लोकगंतीच्या पुस्तकांत मोइसेस देवान दाखयलेली वाट चलूंक इस्रायल प्रजेक सांगात दिता आनी ती सांडटात तेन्ना देवा लागीं तांचे खातीर विनोती करता आनी देवाच्या संबंदांनी वाडूंक तांकां आदार दिता. हेच भाशेन आमी दुसऱ्यांच्या आदारांक पावंक जाय आनी मोइसेसा भाशेन तांच्या सांगात दिवन देव दाखयता ती वाट आमी सांगात मेळून तांकूंक जाय. तेन्नाच आमी जेजूचे खरे शीस जातले आनी सान फ्रांसीस भाशेन दुसऱ्याच्या जिवितांत जेजूचो गोवाय जावंक पावतले. आमचो संबंद दुसऱ्या ताय बेश्टेंच भायलो संबंद म्हणल्यार हाय आनी बाय रिलेशनशीप वो वयल्या वयर संबंद आसची न्हय पूण दुसऱ्या ताय आमी खऱ्यांनीच भितरली संबंदांनी वाडूंक गरज. कुटुंबांतल्या वांगड्याचो आनी आमच्या शेजाऱ्यांचो मोग आमी करचो. तांकां फावो न्हय जाल्यारूय तांचो मितमेर नासलेलो मोग आमी करुया. जो मनीस म्हाका आवडना ताचे सवें अदीक ओपुरबायेन आमचें काळीज उगडुया. म्हाताऱ्या ओपुंगागुलां सवें वेळ सारुया. असलीं उदाहरणां आमच्या सगल्या सांता भक्तांच्या जिवितांत आमच्यान पळोवंक जाता. देखीक भाग्यवंत कोलकत्तेची मादर तेरेझान समाजांत भायर आयिल्ल्या लोकांचो मोग तितलेंच करूंक ना पूण तांचे पासत आपले रोवेस गीत सगळीं आमी एकठांय जावया. सगळीं आमी एकठांय जावया. सगळीं आमी लागीं सरुया. दोनया देवाक वखणुया. आणून आमचो ताका जोया. तारोनातूं घडप दोनया. जिवितांतूं सोरू दोनया. आमकां भुरग्यांक तूं वातकय. तुज्या राजान व्हरून बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयच्या नोवेनाचो विशय जिविताचे पोरजोळी देखी वरवीं आनी संबंदांनी भाग्यवंत फ्रांसीस जालो जेजूचो गोवाय. ह्या महान भाग्यवंतान आपल्या जिवितांत देवाचें आपोणें सोदून काडून जेजूचो पाटलाव केलो.
आपल्या जिवितांत देवाच्या उतराची गोडसाण चाकून आपल्या जिविताचे देगींतल्यान जेजूक दुसऱ्यांक दिवंक वावुरलो. तेच परी तो देवाच्या आनी पेल्याच्या संबंदान जियेलो. आमी ताची देख घेवन पवित्र पुस्तकाचे वळखीन आनी बाबार्थान वाडून जेजू क्रिस्ताचो पोरजोळ दुसऱ्यांक दिवन एकामेकाच्या संबंदान जिवंक हे मिसाचे भेटेंत आमकां सगल्यांक कृपा आनी बळ मागुया. भाव भयणीनो, हे सुरवाती उतरांतल्यान आयचो विशय नोवेनाचो आमकां उगडापो जाला. आमच्या जिवितांत आमी जायते फावटी एकामेकाक जिविताची पोरजोळी देख दिवपाक आनी संबंदान हें जिवीत फुडें व्हरच्याक आमी फाटीं उरल्या. आमचोच घोडे उतरांचोच बोडबोड जाला. एक एक्झॅम्पलरी लायफ जिवपाक आमी फाटीं उरल्या. देवाचें बोगसणें माफी हे देवळार मागुया. सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव बदकींग सोर बुद्विदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनात चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भागिवून सदांच आंकवार मोरींक सगल्या दिवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पुदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससने जिविताक पावूंक. आमेन. Somia kaklut kor, somia kaklut kor, Krista kaklut kor, Krista kaklut kor, somia kaklut kor, somia kaklut kor. प्रार्थुया. भागिवंत फ्रांसीस शावेराची मजतीन आमची मागणी गरजो देवा मुखार आमी बाबार्थान हाडुया. प्रितीच्या बापा, पडलेल्या मनशा कुळाक उबारून तुज्या पुताक जमनीतावन उबारचो. ताणें कुर्साचे व्हडवडे आनी हिणपण भोगची म्हूण अगणीत जाणब्यान मोगान तुवें थारायलें. अगूट वळखून तुजो अप्रिमीत मोग आमी वाखाणटा आनी ह्या संवसारांत आमकां कुर्सार मेल्ल्या जेजुताय दिसान दीस ओड म्हूण आनी ताच्या सांगता तुजें सासणीक सूख बगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं करो दिव तुजे सोबेन पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. लोगोंटीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल पोरसा होर दोंगर सोडून एदोमाच्या प्रांतांतल्यान वचना जावपाक रस्त्या वेल्या सुफाच्या दोर्या वाटेन चलूंक लागली. वाटेर लोकांक पुरो जालें. तीं देवाचेर आनी मोइसेसाचेर आड उलोवंक लागलीं. कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतलीं भायर काडलीं? ह्या वरण्यान आमी मोच्च्याक आंगा उंडो ना, उदकूय ना, पोट बरो ना, तसलें तूं आमकां जेवण दिताय, ताची आमकां वीट आयली. तेन्ना देवान लोकां मदें उज्याचे सोरोप धाडलें. लोकांक चाबून ताणें इस्रायेलांत जायत्या जाणांचो जीव काडलो. लोक मोइसेसाक सांगूंक आयलो, सर्वेस्पराचेर आनी तुजेर आड उलोवन आमी पातक केलें. सर्वेस्परान आमचे सोशिल्ले हे सोरोप पयस कोचें म्हूण तूं ताका
आमचे खातीर विनंती कर. मोइसेसान पोरचे खातीर विनंती केली आनी सर्वेस्परान असो ताका सबाब दिलो. तूं एक उज्या सारको सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबारून दवर. कोणाक तर सोरोप चाबलो ताचेर नदर घाल्ल्यार तो वाचतलो. म्हणटच मोइसेसान एक पितूलचो सोरोप केलो आनी एका खांब्यार उबारून दवरलो. आनी जो तर कोणाक सोरोप चाबलो तो पितूलच्या सोरपाचेर नदर घालतालो आनी वाचतालो. देवाचें उतोरें. देवाचे वर उपकार. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो सबाब सावदी. सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. पोत्तून म्हणुया. सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. म्हजो उपदेश चीत दिवन आयक म्हजे पोरचे. हांव सांगूंक वेता ताका कान दी. ओपारांनी खबर सांगता. पुर्विल्ले गूट तुमच्या दोळ्या मुखार उक्ताबे कोत्ता. सबाब सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. तो तांकां मार घालतालो तेन्ना ती ताका सोदूंक लागताली आनी काळजान तान ताची शीं पोत्तताली. तेन्ना देव आपलें खोडप म्हूण परमेस्पर देव आपलो तारोक म्हूण तांकां उगडास येतालो. सबाब सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. पूण तोंड पुरते मात तें ताचें उलोवप. तांच्या ओंठांची उतरां फोटकिरी. ताका दिल्लें उतर काळजान ती सांबाळी नासली. ताचे लागीं केल्ल्या कराराक विस्वाशी ना जाल्ली. सबाब सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. पूण आपले व्हडे खोंडवाळायेन ताचें पातक ताणें बोगशिलें आनी तांकां सोडयली. आपलो राग पोत्तून पोत्तून दामून दवरलो. आपलो करार ताचेर चडूंक दिलो ना. सबाब सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. उद्गार सगळीं बी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. सोम्या जेजू क्रिस्ता नोमान वंदन मोहिमा स्तुती दिनवास तुका. तुज्या कुर्सा वरवीं संवसाराची तुवें दोयेन सोडवण केली. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो. जिवां परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून निकोदेमांक म्हळी, स्वर्गार जावन देंवलोल्या स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बगर कोणूच स्वर्गार चडूंक ना. जसो मोजसान अरोण्यान स्वरूप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास तेवतल्या सोमेस्तांक सासणी जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास तेवतान ते सगल्यांचो नाश जायना जावच्याक पूण तांकां सासणी जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो खरेंच. संवसाराचेर कासचें फॉर्मण मारूंक न्हय पूण पुता वरवीं संवसार तारवण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो.
जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानी. वाकानी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या घरांनी आमी जियेता तेन्ना आमकां जोण एकल्याक शेजार सामारी आसात. आनी अशींच भाव भयणीनो, 2 शेजारनी मार्ता आनी रिता कांय कारणाक लागून झगडटालीं. मार्ता वायट उतरांचो पावस ओतयता जाल्यार रिता भाव भयणीनो शिराप सोडटा. फाटलें फुडलें जिवीत वयर काडून एकामेकाक ती ओकमान करतात. दोगांय अशीं तोंडाक तोंड करून झगडटा आसतना भाव भयणीनो, मार्ताचो गोरकार पावून सोरता डेरल. आपली पोतीन इतली वायट पोजडी उतरां उलयता ती आयकून ताका वीट येता, लॉस जाता. आनी आपले पोतिनीक मार्ताक तो सगळे खोरायेन ओगी करता आनी घरांत भितर धाडटा. आनी आपुणूच आपले पोतिनीच्या मार्ताच्या नांवान रिता हे शेजारनी सोबे वचून भोगसोणे माफी मागता. मार्ता ताची पोतीन आपल्या गोरकारान ही वागणूक आपणायल्या म्हूण सगळी चाळवता. पूण उपरांत नियाळ केल्या उपरांत मार्ताय घरांतली भायर सरून रिताक भोगसोणे दिवपाक, भोगसोणे मागूंक भायर सरता. मार्ता घरांतली भायर सरचे पयलीं रिता आपल्या घरांतल्यान पळयता आनी रिता आपल्या घरांतलें भायर सरून येवन दोगांय वाटेर घट वेंग मारतात, बोगशितात आनी भाव भयणीनो इश्टागोतीचे संबंद परतून घडटात. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचो नव्यानाचो विशय असली कोरेली वागणूक जिविताची आपणावन संबंद आमी देवा सोबे पेल्या सोबे दवरून एकामेकाक आमी देखीवंत जावपाक आज आमंत्रण करता. मोगाचे भाव भयणीनो, आयचे पयलें वाचप लोकगणतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. हे वाचपांत बाबा भयणीनो आमकां इस्रायल पोरजीची खबर आनी तेच बरोबर मोजेसाची खबर मेळटा. इस्रायल पोरजां आमी जाणो भाव भयणीनो, जायतो काळ गुलामपणांत आशिल्ली. आनी गुलामपणांतली देव सगळे दयाळायेन मोवाळायेन काकलुतीन तिका निवारून बासायल्या गांवांत हाडूंक मोजेसाक एक फुडारी कसो तांचो विंचता. मोजेसाक तांकां पाठयता. आनी भाव भयणीनो, ही पोरजां अरोण्यान जायत्या तोरांच्या तळमळ्यांक आनी आव्हानांक फुडो करचो पडटा. आनी आमी ह्या वाचपांत आयकलां, ही पोरजां गुणगुणटा देवाचेर आनी तेच बरोबर मोजेसाचेर. देवाचे विंगेंतली ती भायर सरता, देवाचो संबंद ती मोडटा, मोजेसाची सोरचिली खडसरतात. आनी आमी पळयता थंयसर भाव भयणीनो तांकां सोरोप चापतात. आनी असल्या वेळार ती पोरजां सोयराणांत येता. दे कम बॅक टू देयर सेन्सीस. आनी मोजेसा सोरशी ती वेतात, देवा कडेन माग, आमी चुकल्या सायबांक देवाचेर आनी तुजेर. आनी मोजेस भाव भयणीनो हे पोरजेच्या नांवान देवा कडेन विनोदी करता. आनी देव मोजेस सांगता, एका खांब्यार एक पितूळचो स्वरूप उबार. आनी मोजेस देवाच्या सांगण्यांक पाळो दिवन स्वरूप उबारता. आनी देव मोजेस सांगता, जितलीं जाणां ह्या सोरपाची नदर घालतात ती सालवार जातली. एके भाशेन भाव भयणीनो, ह्या पयल्या वाचपांत मोजेस एक कोरिली जिविताची देख दिता. हे पोरजेन मोजेसाक दुखयलोलो, पूण मोजेस म्हणिना, तुवें म्हाका दुखयल्लो, हांव तुमच्या आतां आदाराक येना. तशें करिना. हांव देवाचो मनीस, देवान म्हाका विचून काडला आनी देवाची तत्वां हांवें हे पोरजे सोबें विस्तारूंक गरज. आनी मोजेस हे पोरजी कोरिली वाट दाखयता. एक कोरिली पोरजोळी देख जाता आनी देवाचो आनी एकामेकाचो संबंद ती जोडटात.
भाऊ भयणो, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां जेजू निकोदेमाक म्हणलें स्वर्गार जावन देंवलोल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बगर कोणूच स्वर्गार चडूंक ना. एके भाशेन जेजू एक एनॉलॉजी घालता, सर कोत्ता. जसो मोजसान ओरोण्यान सरोप उबारलो तसो मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास तेवतल्या सोमेस्तांक सांजो जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. भाव भयणो, नवे कोरारांत खांबो ना, नवे कोरारांत कुरीस आनी कुरसार भाव भयणो किरमीदोरांक चोरांक मारताले, पूण जेजू देवाचो पूत हे कुरसार उमकळटा. देवाची एके भाशेन तो येवजण मानून घेता. देवाचो प्लान म्हाका कितें आसाचो. आयज आमच्या भाव भयणो गोंय धामावची दियोसिजींत आमी मेमोरियल पाळटा, पवित्र क्रूस, होली क्रुसिफिक्स आसा. सेवाधर्मी उडास करता आनी वाचपा आमी आयच्या दिसाची काडलेली आसतना आमकां भाव भयणो कुरसार उमकळटलो जेजू केरी देख दिता ती म्हळ्यार तो एक मोगाचो नमुनो, बोगसण्याचो सागोर. देवान पेल्या मोदेकाक संबून एके मागीर कुरसार जावन जेजून भरून हाडलो, घडून हाडलो मनशा मोदेकाक भाव भयणो. आनी ह्या कुरसाक आमी दोन बाजू, दोन डायमेन्शन्स पळयता, द वर्टिकल एंड द हॉरिझॉन्टल. उबी बाजू, म्हजो संबंद देवा सोबीं आनी म्हजो संबंद पेल्या सोबीं. आयचो विशय भाव भयणो हेंच करूंक आमकां उस्कायता. जिविताची पोरजोळी देख आनी कोरेले संबंदाची जिवीत आमी जिवन जेजूक गोवाय दिवपाक. आनी भगवंत फ्रांसीस शावेर भाव भयणो हेच दिशेन वावुरलो. तारवार प्रवास करता आसतना दुयेंतीची पिडेवंतांची सेवा चाकरी ताणें केली. इतलेंच न्हय, भाव भयणो जिविताची देख दिली. आयच्या सुरवाती उतरांतल्यान आमी आयकलां महान भाग्यवंतान आपले आपोवणें सोदून काडटोच जेजूक ताणें करिल्ली साक्षी दिली. आपलो मायन देश सोडून गोंय आनी ह्या दुसऱ्या देशांनी तो गेलो आनी आमच्या गोंयांत भाव भयणो कांपीण घेवन भुरग्यांक वाडलोल्यांक ताणें दोतोन शिकयली. जेजूची मुळयां तत्वां ताणें परगोट केली, न्हयच बेश्टी पूण जिविताचे देखींतल्यान. म्हाका भाव भयणो, आयच्या नोवेना दिसाक हो विशय आमी नियाळटा आसतना आमच्या घरां आमी कितें घेवन वचुया अशें म्हणलोलें आसा. एक्शन स्पीक लावडर दॅन वर्ड्स. करण्यो भाव भयणो उतरावून व्हडत्यो. आनी आज भाव भयणो आमकां जिविताची देख भोव गरजेची. कित्याक भाव भयणो भगवंत फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिवितांतल्यान जायत्या लोकांचेर प्रभाव हाडलो आनी ताणें आपलें जिवीत एके भाशेन बदल्लें, नवें केलें. आयज भाव भयणो आमी कशीं जिविताची देखींतल्यान परजोळी देख जातल्यो काय, कशीं आमी भाव भयणो संबंदान जियेतल्यो काय. पयलीं सुवातेर आमच्या मागण्यांक आमी तीर रावया. आमच्या मागण्यांत भाव भयणो देवाच्या उतराचो आदार आमी घेवया. हे देवाच्या उतराची गोडसाण आमी चाकुया आनी हे देवाच्या उतरांत भाव भयणो ही गोडसाण चाकून आमी करिल्ली देख जिविताची आनी संबंदान आमी जिवंक पावतले. प्रिय भाव भयणो, एक घडणींत मार्ताचो गोरकार ओ डॅरल खंयचें ताका बोड आयलें काय, खंयच्यान ताका पावर आयलो काय, शेजानी सोबी वचून आपले पत्नी पासत बोगसणें मागूंक खरेल्या देवाक जेजूक ताणें उतरांतल्यान चाकलोलो. बाकी जोरो म्हणटा इग्नरन्स ऑफ स्क्रिप्चर्स, इग्नरन्स ऑफ क्रायस्ट. जाका पवित्र पुस्तकाची वळख ना, त्या क्रिस्ताची वळख ना. आनी भाव भयणो आमकां क्रिस्तांवांक जेजून म्हणलोलें आसा, तुमी प्रितुमेचें मीठ, संवसाराचो उजवाड. आमच्या भाव भयणो जिवितांतल्यान जांकां एके भाशेन जिवितान ओर्थ कसो ना, रूच ना, तांकां आमी जेजूचें मीठ जावची गरज, जेजूची तत्वां आमी दिवची गरज. आज बेता थंयसर भाव भयण उजो लागलेलो आसा. जिन्सा दोरांनी भाव भयणो आमी पळयता तत्वांची कोलिजन जाल्लें आसा, क्लेश जाल्ली आसा, झूज जाल्ली आसा. आनी भाव भयणो जेजूची तत्वां संवसारांत जेवपाक एक आमकां आव्हान. आनी भगवंत फ्रांसीस शावेर आमकां ही स्फूर्ती दिता. ही गिव्स एन इन्स्पिरेशन फॉर अस. ही जेजूची तत्वां जिवच्याक. आनी आमचे ह्या वर्साचो गवळी विशय सोम्या जेजूचे आमी गोवाय जावपाक आमकां आपयता. आनी आयचो विशय आमकां भाव भयणो
न्हय सुत्रांनी कोरण्यांतल्यान अदीक आमी गोवाय जावच्याक. आयज आमचो संबंद देवा सोबे पेल्या सोबे मोडलेलो आसा. हो संबंद आमी कसो बांदतले काय? पयलीं स्वादीर हांवें म्हज्या जिविताची ओळख घेवची गरज आसा. जे दिसाक म्हाका बावतीज मेळ्ळा त्या दिसाक जेजूचो उजवाड म्हाका मेळ्ळेलो आसा. हांव दुसरो जेजू जाल्लो आसा आनी ह्या जेजूक हांवें आपणायला. ते जेजूक हांवें उतरांतल्यान कोरण्यांत परगटूंक गरज. पूण आयचो विशय आमकां अदीक कोरण्यांतल्यान आमी देखीवंत जावपाक आनी संबंद जोडच्याक आपयता. आयज आमचे कितले क्लॅशीस जातात. आमी घरांत जियेता आसतना शेजार सामाऱ्याक आसतना काम कोत्ता वावराच्या जाग्यार थंयसर जायते पावटी भाव भयण आमकां आवगोड जाता. आमकां मोडूंक पडटा. आमी जरी हें दुसरें वाचूंक ना आयच्या दिसाचें, पूण भाग्यून पावलो फिलिपकारांक बरोवन सांगता जेजू क्रिस्त देवाच्या सोयंबाचो तरी ताणें ही देवाची गोत आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशां सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. आपणाकूच ताणें एम्प्टी केलो, रिकामी केलो. मार्ताचो गोरकार डॅरल आपणाकूच रिकामी करता, मोडटा आनी आपले पत्नीचें एके भाशेन चूक ह्या शेजारी सोबे वचोन माफी मागता. इतलें की आपले पत्नीक पर्यंत आपले देखींतल्यान तो बदलता. उतरांचो पावस ती करताली, एकामेकाक ती खेळटाली, एकामेकाक अपमान करताली, तिका बदलता. आनी भाग्यून फ्रांसीस शेवेरान भाव भयणो हे संवसाराक नवी दिशा, नवी नदर दिली. ही बिकेम अ लेवन इन द सोसायटी. एक खमीर तो जालो. आनी आमकांय जेजून आपयलेलीं आसात. खरें आमी खमीर जावपाक देवाचे उतराचे खोरण्यांतल्यान देवाचें उतर आमी अदीक अदीक वाचुया. ताचो एके भाशेन भाव भयणो गिरोवप आमच्या जिवितान घेवया आनी आमच्या जिविताची देख दिवन भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा भाशेन पळजोळीत आमी देख आनी संबंदीक जिवीत जिवन हे जेजूक साक्षी दिवंक कोतकोत्यान त्या जेजू कडेन मिसांतल्यान बळ आनी कृपा मागुया. आमेन. आतां आमी उबी रावया. थोडीशी गोरजो आनी मागणी आमच्या दोयाळ बापा सोबे घालुया. आमच्या पवीस सोबीच्या फुडाऱ्यांनी संबंदाची चड भर घालून आपली पोरचींक समुदायीक एकचारान जिवंक आपलो आदार दिवंक देवाची कृपा तांकां मागुया. समाजीक राजकीय मळार वावुरतल्यांनी आपलो वावर जबाबदारीन आनी मोगान करून समाजाची आनी देशाची उदरगती खातीर वावरूंक आपली येवजण्यो मांडून हाडटना समुदायाच्या एकचारान फूट घालिना जावंक देवाची कृपा तांकां मागुया. आमच्या आवय बापायनी आनी वडिलांनी आपल्या जिविताचे देखी वरवीं आपल्या भुरग्यांक वायट व चुकी आदारतात तेन्ना सोंसणीकायेन मोगान बरो रस्तो दाखोवंक आनी हे वरवीं जेजूचो पोरजोळीत रूपकार ती तांकां जावंक देवाची कृपा तांकां मागुया. आमचीं भुरगीं आनी तरणाटीं समाजाचे अखंड कांबे जांचे वरवीं आमचें समाधान जायतें बरेंपण येता. तांणी जेजूचे जिवाळ सांदे जावंक आपली जबाबदारी वळखून घेवंक सदांच जेजूक चिकटून रावंक देवाची कृपा तांकां मागुया. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेराची स्फूर्ती घेवन पवित्र पुस्तक आमच्या दर एका गराब्याच्या वांगड्यान एकठांय जावन वाचूंक तशेंच देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवीत जिवंक देवाची कृपा आमकां मागुया.
सोरून पदवेदारा आनी काकलूत सरा देवा, तुजी आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडिकाल कश्टवतल्यां पासून तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवळायन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंत्रनाकाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोरशीं येता. हे पिडेची रोबियास करतल्या विद्यान्यांक हे गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारून तुजी जाणवायण उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बेठोनेचें गीत घेवया. आसा जेजू, आसा जेजू. आमची पातकां धुवन काडूं, निर्मळ काळजा तुका ओपूं, देवावानी मनशां मदें संधान करूंक, शांती करूंक. आसा जेजू, आसा जेजू, तुवेंच दिलो भुरगो तुजो. आसा जेजू, आसा जेजू, तुवेंच दिलो भुरगो तुजो. गोल्टीन तुका आस्ती तोंडा, वावराचो काम तुका बेटो. संवसार सगलो उबार व्हरो, तुजे मुखार बापाक पावो. अशें मोगाल बावबुदी आमची बलिदान सोर पदवेदार देवापाक मानत असली जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सुवेच्या दावाक सर्वेस्पण मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, कुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेजून सगल्या मनशा कुळाक पातकाचें बोगसण जोडून घेतलीं. हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन सोर पातकांतली आमकां नितळ कर आनी व्हडे पवित्रतायेक आमकां उबार म्हूण विस्वासान तुजे लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूची नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुयांक. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुयांक. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारान सासणे देवा, सर्व गाड्यान सोडताय आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं मनशा कुळाची सोडवण कुर्साच्या रुकार करूंक तुवें थारायलें. रुखांत तावन मरण उपसल्लें, रुखांत तावन जिवीत उपसचें. रुखा वरवीं देंवचार जैतिवंत जाल्लो, रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो ही तुज्या मोगाची येवजण. देखून कुर्सार जैतिवंत जाल्ल्या जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दरबार तुजी तर महिमा वाखाणटात. तांचे संगती आमची ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा, करोस पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमे जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगोन. आपलीच खुशीन कश्ट मरण सूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो.
तुका दिन पासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हळी, हो तुमी सोमे घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुजी. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळी, तुमी सोमे घेयात आनी हातले पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यान सासणीक कोराचे रगोन पातकांची बोगसोणी मेळच्या तुमची पासत, सोमेस मनशां पासत तें वारोतली, हें म्हज्या उगडासाक करात. Babardaचं गुण परगटूया, तुझ्या कुर्सावानी पुनर्जीवन पोनावरवी, तुमी आमकां सोडयली सोम्या. संसाराच्या सर्वोन्नारा आमची सोड होवन कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता, आनी ह्यो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता. जेची कुडान रगोन शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितुमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबीच उगडास कर, आनी फ्रांसीस आमचे बागिवंत बापाम, फिलीप नेरी आमचे गवळी बापांक आनी सगळी यज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवास धरून मेल्यान ते बी आमच्या सगळ्या मोगाच्या बाबूबडीची बी काकलूत कर. तांकां तुजे इश्ट गोदीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पडजोळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची यांनी मिसा बलिदानान वांटो घेतल्यांनी नव्यानाचे मीस जायतीं जाणां आज दुनियान टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान डिजिटल टॅक्नॉलॉजी उद्देशी नव्याना मिसांत वांटो घेतात. सगळ्यांची आमची दोया काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मोरी देवाची माई संगाती तिच्या पोती बागेवन सुजी बागेवन धर्म दुदान सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर बागेवन जुजेबाजा बरोबर बागेवन फ्रांसीस शावेर बरोबर सासणी सुकांत आमकां वांटो दी तांची सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता ते जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एक पोंडान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. जिविताचे पोरजोळी देखी वरवीं आनी संबंदांनी बागेवन फ्रांसीस शावेरान जेजू गोवाई दिली. तो आमकां एक स्फूर्ती, एक इन्स्पिरेशन, एक देख आमच्या जिविताच्या देखींतल्यान आनी संबंदांनी आमी जेजूक करिल्ली गोवाई दिवपाक हें सगळ्यांनी शिकयलें प्रार्थना सगळ्या बाबार्थान बाबाक आमी एकाच ताळ्यान करुया. आमचे बाबा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमची इश्टलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेर पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस पोरां सोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी सुर्गी सुखांक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वचन ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्म दुदांक म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या बाबाजी दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोंटिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ जो येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुमेश शांती सुद्दां घाल तुमची सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगान एकामेकाक क्रिस्त शांती वांटुया. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर
देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. पुडियांत उंड्या सोरपाक घालो जेजू आमच्या काळजांत भितर सोरता. ह्या जेजूक जिविताच्या देखींतल्यान संबंदांनी बागीन फ्रांस शावेरान गोवायकी दिली. बाबाच्या जेवणाक आमी फुडें सोरता तितली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू बरोस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान येवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सुरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. ख्रिस्त प्रसादाचें गीत देव जाता मनशाचें कान. देव जाता मनशाचें कान, लिपलोलो उंड्या रुपान. ताणे वाले उकेल्या पियो दिले ताणेल्या. परमेश्वर कितलो बरो, ताचो महिमो शीम नासलोलो. परमेश्वर कितलो बरो, ताचो महिमो शीम नासलोलो. प्रार्थुयं. सोम्या जेजू क्रिस्त, कुर्सार उमकोळटना तुवें बापाक भेटयलोल्या तुज्या पवित्र कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसलें. तुज्या कुर्सार तान उपजतल्या देवीक जिवान आमकां भरलें. तशेंच कुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जिवनपणाक तुज्या सांगाता आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं कालदिकायेन मागता. जेजूचो जियेत राजवट चलयताय सासनाच्या ससनांक. आमेन. पयले स्वातेर आमी देवाक कारकां दिवया, कित्याक ताणें आमकां ही संदी दिल्या. वर्साच्या वर्सा आमी हांगसर हजारांनी येवन मिसान भाग घेताले. पूण ह्या वर्सा हांगसर बजिलिकेच्या भितर आमी हे मीस संभ्रमलेले आसा. आनी हांगसोतान तुमी सगळीं जाणां जंयसर आसात, घरांत वो हेर जाग्यांचेर, गोंयांत वो इंडियेंत वो भायर, तुमी हांगसर हाजीर जाल्लीं आसात. हे मीस आमकां भेटयलां फादर आदोल्फो आल्वारीस. हे बिचोली डिनरीचे प्रमुख ते वडील कशे आसात आनी तांचे खाला वो तांचे बरोबर दुसरे पाद्री आमचे दुसरे फिरगोंजीचे बिचोलीचे डिनरीचे वावुरतात आनी तांकां ताणें सगळ्या जाणांक हांगसर हाजीर केल्यात. आनी तुमी जीं त्या त्या फिरगोजींनी जियेतात, वाड्या वाड्यांनी आसात, तुमी हांगसर हाजीर जाल्लीं आसात ह्या मिसांतल्यान. तर हांव फादरींकूय यारांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आसनोरचे फादर विन्सेंट लेयतांव, बिचोलचे हांगसर आतां फादर आसात ते आदोल्फो आल्वारीस, बोडयेंचे फादर विजितासांव मोंतेरो, सांखेली जेम्स द कॉस्ता, शिरसाय सेबास्त्यांव दायस, थिवी मारियानो सिल्वेरा,
वालपोय सांताना गामा ह्या सगळ्या पाद्रींक हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुमी तुमचे फिरकोजींनी आयज हे नोयनाचे मीसूय घेतल्यात आनी हे परी तुमच्याय लोकांक तुमी हो अणभव भगवान फ्रांसीस शावेराचो दितल्यात. आयज आमी सोशल अपॉस्लेट पासत मागलेले आसा. दिवशिसीन ते खूब वावुरतात, खूब समस्या आसा नितीक पासत आमी वावुरता, तो ते खूब लोकांक आनी समस्यांक फुडो करतात, तांकां तांचे पासत आमी मागलेले आसा. ह्या उपरांत मीस जें जातलें 8 वरांचेर ते रिडेम्पट्रीस फादर्स ते हे मीस भेटयलेले आनी सांगे 6 वरांचेर फ्रेंच भाशेन मीस आसतले. तर हांव दुसऱ्यांकूय जे हांगसर आमचे पासत वावुरतात आनी तुमकां हे मीस तुमचे फुडें हाडच्याक हे मदत करतात, तितल्यांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचे सांगिस्तांव जे कोण वाचपां करतात, जी कोण गायनां करतात आनी ए मिडिया आनी बाकीचे सगळे जाण हांगसर हाजीर आसात, तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तो तुमच्यान हे मीस पळयतात तुमी, पूण ह्या चॅनलांचेर पळोवंक जाता. पयले सुवातेर bonjesuBasilica.org ह्या वेबसायटीचेर आसा आनी आमचो यूट्यूब ऑफिशियल बजिलिका ऑफ बॉन जेजस. मागीर डायोसिसन मिडियाचेर तुमच्यान पळोवंक जाता. CCR TV, GC TV, AE मिडिया आनी अनेक मिडियांचेर आनी टीव्हींचेर तुमच्यान मीस पळोवंक जाता. तांकां सगळ्या जाणांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी आतां आमी सगळीं उबी रावन भगवान फ्रांसिसाच्या नोवेनाच्या मागण्यांत भाग घेवया आनी ताचे मागण्यांतल्यान आमची सगळी मागणी आसात, विनंती आसात, ते ताणें शांती पावोवच्याक हे मागणी करुया. भगवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार महिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जोळ्यांतल्यान आपणाक जाय तें भगवान फ्रांसीस शावेरा कडेन मागचें. आमचे ओथरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावूय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटा. आमेन. सर्वेस्पण तुमची सोवी आसूं. आनी तुमचे सोवें आसूं. सोर पदवीदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो सुभ आशिर्वाद घालूं. आमेन. जिविताचे पोरजोळीत देखींतल्यान आनी समुदक जिवीत जिवंक भगवान फ्रांसीस जेजू गोवाय जालो, हेंच करूंक वचून याद त्याच क्रिस्ताची शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Francisco